मध्य प्रदेशात जावपा आशिल्ले संतोष ट्रॉफी सर्तींत गोंय बरी कामगिरी करतलें म्हूण कोच मॅथ्यू कॉस्ताक आस्त। आयतारा रातीं टीम मडगांव रेल्वे स्टेशनावेल्यान भोपाळ वचपाक भायर सरली। गोंयचे टीमींत अणभवी आनी उदेते प्लेयरांचो बरो मिक्स आसा। आयतारा रातीं मडगांव रेल्वे स्टेशनार गोंयच्या पंगडांतले प्लेयर जमले आनी मध्य प्रदेशात वचपाक भायर सरले। प्रो लीग हालींच सोंपिल्ल्यान गोंय पंगडाक एकठांय प्रॅक्टीस करपाक संदच मेळूंक ना, पूण कोच मॅथ्यू कॉस्ताक ह्या पंगडाचे कापस्तादीचेर पुराय विश्वास आसा। I'm very much confident of these boys that they'll give their best, and very much grateful also to some of the senior players, Peter Carvalho, Francis Fernandez, Fulgencio, to name a few, even Richard. In spite of just finishing the Pro League after a hectic schedule, and they are travelling here on train. So very much grateful to the players. And there are also some promising youngsters. Zaite bare youngsters are amkade and senior players are. So it's a good blend of youth and experience. गोंयची पहिली मॅच 7 तारखेक येजमान मध्य प्रदेशा वांगडा जातली। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। कोंकण मराठी परिषदेचे 12वें शेकोटी साहित्य संमेलन 7 आणि 8 जानेवारीक पणजे जातले। कोकण मराठी परिषद ही अनेक उपक्रमासाठी साहित्यिक उपक्रमासाठी प्रसिद्ध आहे आणि शेकोटी संमेलन हा आमच्या एकंदर साहित्यिक उपक्रमामधला महत्त्वाचा असा उपक्रम दरवर्षी साधारण डिसेंबर जानेवारी या महिन्यात साजरा केला जातो। यंदावं 12वं शेकोटी संमेलन, शेकोटी साहित्य संमेलन आम्ही शनिवार दिनांक 7 व रविवार दिनांक 8 असे 2 दिवस साजरं करीत आहोत। 12व्या वर्षी थोडासा फरक झालाय। आम्ही नेहमी हा उपक्रम धारगळ येथे श्रीदेवी शांतादुर्गा देवीच्या प्रांगणात साजरा करीत असू, परंतु यंदा काही कारणास्तव 12वं शेकोटी साहित्य संमेलन आम्ही पणजीमध्ये स्थलांतरित केलेलं आहे। त्या 5 ते 6.5 या कालावधीत अत्यंत नावाजलेले, नामांकित, प्रसिद्ध, अनेक क्षेत्रामध्ये गाजलेले असे आचार्य अत्रे यांच्या साहित्याचे विविध पैलू या विषयावर हा परिसंवाद होणार आहे। सुमार 75,000 मोडून 70 अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन वाळपय सही स्तंभाचे सोबितीकरण केलं। सही स्तंभ सुशोभीकरण कार्यक्रमाक आम्ही 70 अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन फुडाकार घेऊन जो कितें एक्सपेन्सीस आहा तो केलो आणि वाळपयच्या सौंदर्याक आनी एक भर पडली। आता फक्त आम्ही हे सौंदर्यीकरण केलें म्हणून आमचें काम सोंपना, तर ज्या पद्दतीन आमी तें ब्युटिफिकेशन केलें तशेंच मेंटेन करपाक एक चॅलेंजींग जॉब आहा आमचे कडेन, आनी हें सगळ्यांनी जर हातभार लायत जाल्यार हें आमी वेवस्थीत क्लीन दवरूंक शकतले आनीक ह्या परिसराचे सौंदर्यीकरणाचें जें काम आहा, तें गार्डन प्रोजेक्ट आहा तो आमी हळू फुडल्या स्टेजीचेर हातींत घेतले आनी अबाउट 75,000। गोवा सुरक्षा मंचान पर्ये मतदारसंघा खातीर नवी कमिटी जाहीर केली। हे पर्ये गावातले आसा आणि युवा असे असत आणि वेगवेगळ्या संघटनेशी संबंधित असत। त्यानंतर आमच्या हांगासर बसलेले आसा श्री देवानंद सोलयेकर, सोलया गांवान होंडा पंचायतीचे हे दुसरे आमचे आणि उपाध्यक्ष आणि युवा असतात आणि तांकां राजकीय क्षेत्रात सुद्धा बरो अनुभव आसा। त्याचप्रमाणे सचिव आमचे केरी पंचायतीचे विद्यमान पंच सदस्य श्री समीर गोयेकर हे आमच्या ह्या गोवा सुरक्षा मंचाचे सचिव असतात। आज हांगासर उपस्थित ना, पण जबाबदारी त्यांच्यानी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा। महिला प्रमुख म्हणून मतदारसंघाचे सौ सीता रामचंद्र नाईक ह्यो धडाईच्यो महिला कार्यकर्त्यो त्यो पर्ये गावातल्यो आसात, त्यांची नियुक्ती महिला प्रमुख म्हणून आमी केल्ली आसा। पर्ये मतदारसंघात उदकाचो मोठो प्रॉब्लेम आसा। चडशे जवळ आमकां 3-4 पंचायतींनी अजूनही टँकरीचे उदक मेळटा, हे दुःखदायक स्थिती आसा।
म्हणजे आज उदक जर ह्या मतदारसंघातले आमदार किंवा जे विद्यमान आमदार आसा इतली वर्सां रावन हांगा उदक जर व्यवस्थीत दिवंक शकले ना जाल्यार विकास जालो म्हणटा जाल्यार खंय. म्हणजे आमचो पूर्ण विरोध आसा आनी तो रद्द जावंक जाय. हो काळमूळ आनी मुणकार कायद्याचो BJP सरकारान केला, दुरुस्ती केल्या, ती दुरुस्ती पूर्णपणे रद्द करपाक जाय. हे सर्वसामान्य मनशाक आमी समजावन सांगचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट पुणें. बुलेटिन हांगाच सोंपता. नमस्कार.